आमी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तरी हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार तुमच्या दारात घेवन आयल्या। हांव जेन्ना सरकार तुमच्या दारात म्हणटा तेन्ना म्हाका चिंता आसा समाजातल्या शेवटच्या मनशाची, म्हाका चिंता आसा त्या म्हज्या जाणटेल्या आवयची, त्या म्हज्या विधवा भयणीची आनी म्हज्या अपंग भावाची। ताकाच लागून तर हांवें म्हटलां की म्हजें सरकार हे तुमच्या दारात आयला। ताच्या खातीर ज्यो योजना फक्त माझ्या पणजेच्या ऑफिसात लाल फिताच्या फायलीत आसल्यो म्हणून जावच्यो ना, त्यो योजना जेन्ना प्रत्येक मनशापर्यंत पावतल्यो, प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावतल्यो, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, खंयच्या जातीचो आसा, धर्माचो आसा हेच्या आधारीत न्ही, तो एलिजिबल आसा काय कितें हाच्या आधारीत तेज्या पर्यंत पावप हें गरजेचें आसा। म्हणून तर आयच्यान सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सुरवात केला। आणि हे सगळे करता आसतना फाटल्या बजेटाच्या स्पिचीत उलयता आसतना हांवें सांगलेलें की आमी म्हटलेलें की आमी सरकार तुमच्या दारी हो फक्त कार्यक्रम न्ही तर हेल्थ फॉर ऑल आनी विजन फॉर ऑल ह्याय सारकेले कार्यक्रम कोरोनाच्या काळात आमकां लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा। आणि म्हणून तर म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजींतले आसतले किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसींतले आसतले, जाका स्क्रिनींग कॅम्प म्हणटा, ज्याची स्क्रिनींग ह्या लेवलाचेर जावपाक जाय आनी ताका स्पेशलिटीची ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आसत जाल्यार ती गोवा मेडिकल कॉलेजींत मेळटली। म्हणून आज आमचे एक्सपर्ट्स जे आसा ते हांगासर सगळे जाण अवेलेबल आसा, ज्या सगळ्यांच्या मार्फत आमी ह्या सगळ्या जाणांक हांगा स्क्रिनींग करपाक शकता। मागीर ऑर्थोपॅडीक आसतलो, सर्जरी आसतलो, मेडिसीन आसतलो, गायनेक आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो, हेय दोतोर आज हांगा अवेलेबल जाल्या, जेणे करून कोलवाळ्यातल्या एखाद्या भागातल्या मनशाक फाल्यां सकाळी प्रत्येक फावटी म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचपाची गरज ना। हांगा स्क्रिनींग केल्या उपरांत आमचे दोतोर ठरयतले की ताका थंय येवपाची गरज आसा काय ना आनी ताज्या उपरांतूच ताची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन ही थंयसर जावपाक शकता। म्हणून सरकार तुमच्या दारी। हांवें म्हटलें हे जर लोकांक कळना, हे जर लोकांक समजना आनी हे जर आमच्या नव्या तरणाट्यांक जो पर्यंत विशय त्यांच्या पर्यंत पावना जाल्यार फक्त सरकारी योजना आसून जावच्यो ना। आनी म्हणून आमी सरकार तुमच्या दारी ही योजना घेवन आमी सुरवात केल्या। आयच्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना पळयता की फक्त सरकारी योजनाच न्ही, फक्त हेल्थच न्ही तर एम्प्लॉयमेंटातले मॉडेल करियर सेंटर ज्याच्या मार्फत पयले फावटी फक्त सरकारी खात्यात न्ही तर प्रायव्हेट सेक्टरातले एम्प्लॉयमेंट जे आसा हे बी मॉडेल करियर सेंटरांतल्यान आमी सुरवात केल्या। आणि म्हणून तर CIIचो मॉडेल करियर सेंटर आज वयर आसा, जेणे करून जे तरणाटे नोकरेच्या आशेन सरकारा कडेन आनी प्रायव्हेट सेक्टरात पळयता ते मॉडेल करियर सेंटरूय बी आमी हांगासर सुरवात केल्ली आसा किंवा त्याचो आयज जे आसा ह्या मॉडेल करियर सेंटराची सुरवात आमी आयच्यान हांगासर केल्या।